लायटीच्या पालिपाक दिवचे पडचे ना तोंड इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान केलो दावो. मडगांव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ल्या मोबायल रिपेरिंग गाडयार जाली चोरी. सुमार 60 ते 70 हजाराचे लुकसाण. दुकान धनियाची माहिती. देशात तिसरे फावट नरेंद्र मोदी पर्व एनडीएच्या वांगडी पक्षांची मोदींच्या नावाचेर मोहर आयतारा जातलो सोपुतविधी. आता सगळ्यांची नदर खाते वाटपाचेर. राज्यात 90,000 फामिलींची वट्ट 83,000 रेशन कार्डा रद्द. सगळ्यात चड साश्टी म्हालात 23,458. सगळ्यात कमी धारबांदोडे म्हालात 1,258 रेशन कार्डा रद्द. आणि तिसवाडी म्हालात भाजपाची पिछे हाट. पणजे ताळगांव भाजपाक सामकी कमी लीड. सांताक्रूज सांतांद्रे काँग्रेसीचो कब्जो. कुमारजुवा आमदार फळदेसायक धोक्याची घंटा. स्पेशल रिपोर्ट. आता खबर विस्तारान. 31 मेची डेडलाईन चुकले उपरांत काकोलो मॉल जंक्शन उक्ते करपाची आता दुसरी डेडलाईन सोंपल्या. स्मार्ट सिटीन हे महत्वाचे जंक्शन पुराय बंद केल्ले तेन्ना 7 जूनाक हे जंक्शन उक्ते करतले अशें उत्तर दिल्ले. पूण हांगा अजून काम चालूच आसा. ह्या जंक्शनावेलो चेंबर पुराय करून सद्याक कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा. अजून ह्या जंक्शनाचेर कांय भागात कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा जे फुडले 8 ते 10 दीस चलपाची शक्यताय आसा. हे महत्वाचे जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. 75 कोटी रुपया मोडून पुराय केल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून पणजेकारांक आणि खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसांत लायटीच्या अपालिपाक तोंड दिवचें पडचें ना. अदीक माहिती जाणून घेवपा खातीर पळया हो खासा रिपोर्ट. पणजेकारांक आणि खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसांत लायटीच्या अपालिपाचो त्रास सोंसचो पडचो ना. कित्याक तर पणजे आणि रायबंदर भागात 75 कोटी रुपया मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम सुरू केले ते आता पुराय जावपा कडेन पावला अशी माहिती इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान दिल्या. रायबंदर भागात अजूनय खांब्यावेल्यान व्हायरी वेल्ल्यो. आता सगळ्यो खांब्यावेल्यो व्हायरी जमनी पोंच्यान वेल्ल्यान लोकांक लायटीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडचें ना. तशेंच विद्रूप कशी दिसपी मशिनरी काडून तांच्या जाग्यार आर्विल्ले रिंग मेन युनिट आणि कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन वापरिल्ल्यान शहराच्या सोबीतकायेन भर पडल्या अशें तांचें म्हणणें. हातून 22.5 किलोमीटर 11 केव्ही HT केबल, 66 किलोमीटर 1.1 केव्ही LT केबल आणि 180 किलोमीटर ग्राहक आणि स्ट्रीट लाईट केबलिंगचो आस्पाव आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. मडगांव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ल्या मोबायल रिपेरिंग गाडयार सकाळी फुडें चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुकानांत रिपेरिंगा खातीर दवरिल्ले चडशे म्हारगे फोन तशेंच 60 ते 70 हजार रोकड चोरांनी फारायल्याचे दुकान धन्यान सांगले. मडगांव पुलिसांनी घडणुकार वचून पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. वो सुबह आए शॉप खोलने के लिए तभी मालूम पड़ा. इससे पहले कुछ मालूम नहीं था. रात को तोड़ा है हम लोगों ने और पूरा सामान लेके गए. मोबाइल का बैग ही पड़ा था पूरा भरा हुआ. कस्टमर का वो भी लेके गए वो लोग. मोबाइल ये महंगे महंगे सामान था जो चार्जर थे वो सब लेके गए. पूरा ये सब तोड़ा हुआ था. टोटल इधर का पूरा ये नीचे से पूरा एक बैग था मोबाइल का भरा हुआ. कितना ऐसा कितना पैसा रहेगा?
महंगे मोबाइल कस्टमर का भी रहता है, महंगा मोबाइल रहता है। कितना होएगा आसपास तुम्हारा दाम? ये रहेगा 50-60 के ऊपर। क्या? अभी कोई 10,000 का मोबाइल रहता है, कोई 20 का रहता है, ऐसा अलग अलग मोबाइल रहता है, कोई 5 का भी रहता है। मोबाईल का पूरा बॅग खराब रहता है, कस्टमरचा मोबाईल ते। आज सकाळी मडगाव ओल्ड पिकअप स्टँडाचेर मुखार जे 2 गाड्या आशिल्ले ते 2 गाड्या फोडले चोरांनी आनी तातूंतल्यान खुबसो माल ते घेवन गेले। तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 40,000 माल घेवन गेले आनी त्यानंतर पुलिसांनी येवन मडगाव पुलिसांनी पंचनामा केलो आनी ताचो तपास चालू आसा। गेल्ल्या वर्सा आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे गेल्ल्या वर्साक अशेच ह्या लायनींतले 4 गाड्यो फोडिल्ले आनी ताचो तपास अजून पर्यंत लागलो ना। पावसाचो फायदो घेवन अश्यो घडणुको आतां वाडपाक शकतात, कारण हाचे पयलीं मानवा भितर पावसाचो फायदो घेवन चोरांनी खुबशीं घरां जावं दुकानां फोडिल्लीं आसात आनी अशेंच आतां फोडपाक जावपाक शकता। त्या खातीर लोकांनी मातशें सादूर रावचें आनी लोकांनी मातसो जागरूक रावचें आनी ह्यो चोरयो टाळच्यो। त्याच बरोबर पुलिसांनी आपली गस्त वाडोवची अशी मागणी लोकां कडल्यान जाता। गोंधळ टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करतां। भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी वतीन सरकार स्थापन करपाच्यो हालचाली नेटान सुरू आसात। दिल्लीच्या पोरण्या संसद घरात शुक्रारा एनडीएच्या संसदीय पक्षाची बसका जाली। बसकेक भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांसयत एनडीए खाला नव्यान वेंचून आयिल्ले खासदार हाजीर आशिल्ले। राजनाथ सिंग हांणी भाजप संसदीय मंडळाच्या फुडाऱ्यांच्या पदार नरेंद्र मोदी यांची निवड करची असो प्रस्ताव सादर केलो। नितीन गडकरी यांच्या सयत एनडीएतल्या हेर पक्षांनी प्रस्तावाक मंजुरी दितकीर भाजप संसदीय मंडळाच्या फुडाऱ्यांच्या पदार नरेंद्र मोदी यांची निवड जाली। तशेंच सरकाराची निर्मिती आनी मंत्रालयां वांटपाचेरूय हे बसकेत चर्चा जाली। गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, खासदार श्रीपाद नायक, सदानंद शेट तानोळे हे बसकेक हाजीर आशिल्ले। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। राज्यात वाटतं 90,000 फॅमिलींची रेशन कार्डां रद्द जाल्यात। जे 6 महिन्यावयर रेशन भरनात तांची मिळकत वर्साक 5 लाखां वयर आसा, तांची रेशन कार्डां रद्द करपाचो आदेश काडिल्लो। जे रेशन कार्ड धारकांनी 6 महिने रेशन घेवंक ना तशेंच जांची मिळकत वर्साक 5 लाखां वयर आसा तांची कार्डां रद्द करपा विशीं संबंदीत हांची अंमलबजावणी करतना राज्यात 90,000 फॅमिलींची मेळून वट्ट 83,000 रेशन कार्डां रद्द जाल्यात। हे रद्द केल्ले रेशन कार्डांनी अन्नपूर्णा योजने खालचे ANP 65 कार्डां, PHN 9,865 कार्डां आणि अंत्योदय अन्न योजनेची 665 कार्डांचो आस्पाव आसा। 5 लाखां वयर येणावळीची फोंड्या हांगासर 2,569, सत्तरीत 2,363 जाल्यार सांग्यार 547 आणि धारबांदोड्यात 389 रेशन कार्डां रद्द जाल्यात।
आता पळोवया तालुकानिहाय रद्द केलेल्या रेशन कार्डांची आकडेवारी. पेडणे तालुक्यात 3,790 रेशन कार्डा रद्द, बार्देस तालुक्यात 13,408 रेशन कार्डा रद्द, दिवचल तालुक्यात 5,358 रेशन कार्डा रद्द, सत्तरी तालुक्यात 4,396 कार्डा रद्द, तिसवाडी तालुक्यात 12,971 रेशन कार्डा रद्द, फोंड्या तालुक्यात 10,361 रेशन कार्डा रद्द, मुरगाव तालुक्यात 8,909 रेशन कार्डा रद्द, साष्टी तालुक्यात 23,458 कार्डा रद्द, धारबांदोडा तालुक्यात 1,258 रेशन कार्डा रद्द, केप्या तालुक्यात 5,083 रेशन कार्डा रद्द, सांग्या हांगासर 2,338 रेशन कार्डा रद्द, काणकोण हांगासर 3,232 रेशन कार्डा रद्द. रेशन कार्डा रद्द जाल्ल्याची ही आकडेवारी मे 2024 मेरेनची. ही प्रक्रिया चालूच उरतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकीत तिसवाडी भागात भाजपाची मोठी पिछेहाट. सांताक्रूज मतदारसंघात तर काँग्रेसीक आघाडी, ताळगांवय काँग्रेसीन बरी मतां काडल्यात. कुमारजुवा भाजपाक सामकी कमी लीड. पळया हो स्पेशल रिपोर्ट. लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाची पिछेहाट. पणजी, ताळगाव, सांत आंद्रे, सांताक्रूज, कुमारजुवा अशे 5 मतदारसंघाचो तिसवाडी म्हालात आस्पाव जाता. पणजे हो तर भाजपाचो बालेकिल्लो. आदले मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी रक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे मतदारसंघातल्यान सेगीत वेचून येताले. उपरांत थंय बाबुशान एंट्री केली. ह्या लोकसभा वेंचणुकेत पणजे भाजपाक फकत 2,051 मतांची आघाडी मेळपाक शक्य जाला. दुसरो तिसवाडीतलो महत्वाचो मतदारसंघ म्हळ्यार ताळगाव. ताळगाव मतदारसंघात भाजपाक फकत 1,536 मतांची आघाडी. ताळगाव भाजपाक 10,810 मतां जाल्यार काँग्रेसीक वट्ट 9,274 मतां पडल्यात. ताळगावात ना काँग्रेसीचे संघटन ना कार्य, तरीकून तांकां मेळिल्ल्या मतांचो आंकडो हो मोठो आसा. तिसरो मतदारसंघ सांताक्रूज. सांताक्रूज मतदारसंघात काँग्रेसीक 2,216 मतांची आघाडी. उपरांत तिसरो मतदारसंघ सांत आंद्रे. सांत आंद्रे मतदारसंघात आरजीचो विरेश बोरकर आमदार. थंय काँग्रेसीक 76 मतांची आघाडी. भाजप आणि आरजी सांत आंद्रे मतदारसंघात फाटी. निमणो मतदारसंघ उरता तो कुंभरजुवा. कुंभरजुवा मतदारसंघात भाजपाक फकत 1,323 मतांची आघाडी. आरजीन थंय 2,308 मतां काडल्यात. पणजी मतदारसंघात भाजपाक 8,108 जाल्यार काँग्रेसीक 6,057 मतां. भाजपाक फकत 2,051 मतांची आघाडी. ताळगाव मतदारसंघात भाजपाक 10,810 जाल्यार काँग्रेसीक 9,274 मतां. भाजपाक फकत 1,536 मतांची आघाडी. सांताक्रूज मतदारसंघात भाजपाक 8,472 मतां जाल्यार काँग्रेसीक 10,688 मतां. काँग्रेसीक वट्ट 2,216 मतांची आघाडी. कुंभरजुवा मतदारसंघात भाजपाक 9,307 जाल्यार काँग्रेसीक 7,984 मतां. भाजपाक फकत 1,323 मतांची आघाडी. कुंभरजुवा मतदारसंघात आरजीक बरो प्रतिसाद मेळटा. 2,308 मतां पडल्यात. लोकसभा आणि विधानसभेक मतांचे मुद्दे आणि वोटिंग पॅटर्न वेगळो आसता. अशें जरी असले तरी ते मतदारांनी हातूंतल्यान बोध घेवन विधानसभे खातीर मोर्चा बांधणी करप हे शाणेपणाचे लक्षण. पणजे आणि ताळगावचे बाबतीन विचार करीत जाल्यार विधानसभे खातीर थंय बाबूश फॅक्टरूच प्रबळ आसा. मात पणजे आता बाबुशाक उत्पल पर्रीकराचे आव्हान तयार जावपाक लागला. दुसरे वटेन सांताक्रूज लोकांनी भाजपाक आयात आमदार रुडॉल्फ आड कौल दीत फाटले विधानसभे प्रमाण ह्याय लोकसभेक काँग्रेसीकूच कौल दिला. आता फुडले विधानसभेत जर मतदारांचो कौल असोच उरलो जाल्यार रुडॉल्फा खातीर ही धोक्याची घटना ठरू येता. सांत आंद्रे मतदारसंघात लोकांनी लोकसभे खातीर आरजी कौल दिलो ना. थंय आरजीचो विरेश बोरकर आमदार. निमणो मतदारसंघ कुंभरजुवा. ह्या मतदारसंघाचो आमदार राजेश फळदेसाय खातीर लोकसभेत पडिल्ले मतांचे निराशकारक चित्र फळदेसाय श्रीपाद भाऊक मोठ्या मताधिक्य दिवपाचो वल्गना करतालो त्यो पोकी थारल्यात. राजेश फळदेसायक फुडल्या विधानसभे खातीर आतां सावनूच ह्या लोकसभेचे सिग्नल घेवन कुंभरजुवा नेटान कामांक सुरवात करची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. शेनवारा कोर्टी पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी स्कुटरीमध्ये अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्कुटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्याक दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. ती गाडी पळोवंकूच ना. ना आमची पळोवच ना तांच्यांनी. ते डायरेक्ट पंपावरसून आयले दोगूय जाण. दोग जाण आशिल्ले आनी चलयताले ताका व्हडलेशें कांय जावना. फाटल्यान बसलें ताका मातशें लागला. पण तरी तुमी तांकां साल्वार केलें म्हणटा. हय तरीच तांकां हांवें सेव केला तांकां. ते सायडीन गाडी असली सुद्दां तांच्या ते सायडीन रावप आसलेली आनी पळोवन मागीर हेवटे सरप आशिल्ले न्ही. तो डायरेक्ट सरलो. ओके. तुम्ही बोरयेच्यान उजगांव वयताले? ना हांव आसलो पूण हे हायवेच्यानूच हांव उजगांव. बगल रस्त्यांतल्यान तुमी उजगांव वचपा वयताले? मेन रोडार हांगा गाडी पार्किंग आशिल्ली? पार्किंग असली ते सायडीन एक गाडी असली. पार्किंग असली का बेश्टी रावली ती बी म्हाका खबर ना. पूण ती गेली. आणि तो स्कूटरवालो पेट्रोल पंपा वयल्यान पेट्रोल घालून मेन रोडार येतालो? पेट्रोल घालून गेले का खबर ना. पूण पेट्रोल पंपान येयले ते दोगी जाण पंपा वयल्यान आनी अशें टर्न मारून फुडल्यानसून सर्कल मारून काडली गाडी. म्हणल्यार तुवें ताका वाचोवपाचो खूब प्रयत्न केलो? प्रयत्न केलो खूब तांकां. कोणाक मातसो मारला? फाटल्यान मारला? फाटल्यान बसलो ताका मातसो लागला. नमस्कार, आमी फोंडा सहकारी पेट्रोल पंप कडेन आसा. जे जाग्यार सकाळी हांगा अपघात जालो. जी कार आसली हुंडाय कार, ती कार बोरयेंतल्यान उजगांव वचपा वयताली बायपास रोडान बगल रस्त्या वयल्यान. आनी सहकारी पेट्रोल पंपाचेर स्कूटर तो वालो पेट्रोल घालून स्कूटर पेट्रोल पंपा वयल्यान मेन रोडार हाडटालो तेन्नाच हो अपघात जाल्लो आसा. कारीन तो मदींच पावले कारणान कारीन ताका वाजोवपाचो खूब प्रयत्न केलो, ब्रेक मारपाचो केलो, पूण गाडीक धपक्या फाटल्यान स्कुटरीच्या मध्यभागीन धपको बसलो आनी तो फाटल्यान बसलेलो तो जखमी आसा. तेजी पांयां मातशी माल लागल्या कारणान ताका उपजिल्ला हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ केडेकर. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्रारा गोंयभर पावसान हाजिरी लायली. सांखळे वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडलो. रस्ते लेगीत उदकान भितर गेले. हाका लागून येरादारी तशेंच लोकांची बरीच गैरसोय जाली. दिल्ली आणि पंजाबात आप आणि काँग्रेस वेगवेगळे वेंचणूक लढयतात. मात गोंयच्या इंडिया आघाडीक कसलोच धोको ना. लोकसभा वेंचणुकांक लागून भाजपात फूट पडल्या. देखून विरोधी पक्ष इंडिया आघाडी मदीं फूट पडल्या अशी वावडी पसरयता अशें गोंय आपाचे मुखेली अमित पालेकर हांणी म्हणलें. 2027चे विधानसभा वेंचणूक इंडिया आघाडी एकठांय जावन लढयतले अशें तांणी उलोवप केलें. आणि पंजाब इवन हे इलेक्शन पंजाबाक आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्षान वेगळे इंडिपेंडंटली लढले. इवन दो वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स. इंडिया अलायन्स आणि जे दिल्ली आणि पंजाबाचे जे पर्टिक्युलरली तांचे जे लोकल लिडरशीप आसा, जी लोकल कॅडर आसा, दे आर व्हेरी क्लियर दॅट दे वॉन्ट टू फायट दीस इलेक्शन इंडिपेंडंटली. पूण हाचो अर्थ इंडिया अलायन्साक खंय तेडो गेला अशें ना. देर इज नो क्रॅक इन इंडिया अलायन्स. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ इंडिया अलायन्स. इनफॅक्ट आमी आज सांजची प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या ऑन दीस इशू वीच इज कम अप अँड वीच इज बीन क्वेश्चन. आनी आमी वेगवेगळे तरेनी रुमर्स आज BJP भितरल्या कारणान कांय रुमर्स ते स्प्रेड करपाक लागल्या. बट ऑफकोर्स काँग्रेसचे काडर 50-60 वर्सांचे आसा. वी आर अ यंग पार्टी. वी आर 10-12 years old. आमचो काडर इज 10-12 years old. बट वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग इन टर्म्स ऑफ आवर कॅडर इन दिल्ली आनी पंजाबान जे आमचें आतां कार्य आसा तें ताका लागून see we have to understand one thing is that we have to also respect the sentiments of the local leadership there where people are working independent of each other. गोंयांतय तीच परिस्थिती काँग्रेस आनी आमची आशिल्ली. पूण वी हॅव मर्ज्ड आवरसेल्फ व्हेरी वेल वेन इट कम्स टू दीस कोएलिशन. आनी आमी रिजल्टान पळयलें. रिजल्ट हांगा जालो तातूंतल्यान आमी पळयलें की हाव द टीम्स हॅव वर्क टुगेदर. सो आय थिंक देर इज नथींग टू वरी एज फार एज गोवा इज. आजूय सांगता हांव परत 2027 इंडिया अलायन्स वील गो टुगेदर. आनी 30 पार आनी 100% आज बरोवन घेवन 30 पार. ना म्हाका खंयच कसलोच प्रॉब्लेम येतलो दिसना. कांय गजालीन कॉम्प्रोमायजीस आमकां करचे पडटले. कांय गजालीन कॉम्प्रोमायजीस काँग्रेस पक्षाक करची पडटली, गोवा फॉवर्डाक करची पडटली, NCPक करची पडटली. जे घटक आसा शिवसेना सगळ्यांक खंय ना खंय तरी कॉम्प्रोमायजीस करच्यो पडटल्यो. आनी त्यो कॉम्प्रोमायज आमी बरे रितीन करतले. आय डोंट थिंक इट्स अ फॅमिली मॅटर. इट्स अ मॅटर ऑफ फॅमिली ऑफ इंडिया अलायन्स आनी वी आर गोइंग टू रिझॉल्व इट अमंग आवरसेल्फ इवन इफ देर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लेम. बट आय डोंट सी देर इज अ प्रॉब्लेम. तुवें हॉस्पिटलाचें काम सुरू केल्ल्याक गेली 7 वर्सां जालीं. मात अजून ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जावंक ना. ताका लागून पेडणेच्या लोकांक उपचारा खातीर अजूनय गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वचचें पडटा. हॉस्पिटलाचें अजून उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान पेडणेच्या लोकांचो खेळ केला अशी तिडक सरपंच प्रशांत नायक हांणी उक्तायल्या. तशेंच हें हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन सुरू जावप गरजेचें आसा अशें मांद्रेचे आमदार जितारोकर हांचें मत आसा.
पण एक सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमचे माननीय जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की हे जे हॉस्पिटल जावन आसा जे कन्स्ट्रक्शन तुमी हातीन घेतल्या ते खऱ्या अर्थान एक मांद्रे गांवचो एक आनी पेडणे तालुकाचो सबंद पेडणे तालुकाचो एक जीव तो, कारण ते एक हॉस्पिटल कितल्या लोकांची तेचेर एक आशा आसा की एक बेगीन जावचे. खुबशे गोष्टी हांगा आसात, मांद्र्यार म्हणू नाका केरी किंवा इब्रामपूर आनी ह्या गोष्टी ह्या भागांत जर बारीक पळोवपाक गेल्यार जेन्ना इन्सिडंट जाता एक जाणटो मनीस खरोच तो एक सिरियस आसता आनी जेन्ना ताका हॉस्पिटल खरी हॉस्पिटलाची गरज आसता ताका इक्विपमेंट हांगा ना आमचे कडेन खंय आमच्या पेडणे तालुक्यांत ह्या हॉस्पिटलांनी ना, ते आमकां बांबोळे शिफ्ट करचे पडटा. इन बिटवीन तेंची बाबड्यांची एक ते मरण पावतात कारण तांकां ती जाय ती फेसिलिटी ते टायमाक मेळनात म्हणून. पण हे हॉस्पिटल तुमी जे हातीन घेतल्यात जे आमच्या पेडणेच्या जनतेक दिवपाक तेचो एक खेळ जाल्ला म्हाका दिसता. आमचो विश्वजीत राणे सर तर तांकां जर बारीक पळोवपाक गेल्यार तांकां काय पडलेलें ना भितर, कारण तो म्हणटा हे जे काम घेतला कन्स्ट्रक्शन जे काम घेतला GSIDCन आनी तेचे जे चेअरमॅन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, सो तो तेचेर घालता हो तेचेर घालता. सो आमी पेडण्याच्या जनतेन पेडण्याच्या जनतेचो एक्चुअली हो खेळ हो. इलेक्ट्रिकाचें काम ऑलमोस्ट जालां. लास्ट टायम येयलो तेन्ना हे स्ट्रक्चर्सूय दिसनासले, सो ते जाले. STPचें काम जाल्लें आहा, भितरलें जें काम आहा आतां थंय खंय तरी फॉल्टी मेळ्ळ्या कित्याक ते आयटम्स सगळे, सो ते रिप्लेसमेंटाक टेंडर काडपाक पडटा. सो ते काम करतात. सो म्हाका दिसना की हो बेगिनात बेगीन म्हाज्या तरी टर्मान बेगिनात बेगीन जावचो हे इनॉग्रेट करचें, कित्याक एक खरी नेसेसिटी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू एंटायर पेडणे तालुक्यान खरेंच गरजेचें हॉस्पिटल आहा. आनी आमकां ट्रॅवल करचें पडटा म्हापसाच्यान मागीर नाजाल्यार बांबोळे. हे जर जालें जाल्यार हे बांबोळे GMCक लिंक आसतले आनी GMCचे डॉक्टर्स आनी हांगासर डिप्लॉयड आसतले. सो म्हाका दिसता हे जाल्या उपरांत आमचो सगळो प्रॉब्लम जो आहा पेडणे तालुकाचो हेल्थ विशयी तो सॉल्व जातलो. जानेवारीन डेट दिली इनॉग्रेट करता म्हणून, सो ते काही कारणांक लागून एक टेंडर तेंचे आउट केलो. बिडिंग एकटोच येयलो, रिटेंडर करचे पडले. आतां कोड येयलो, हे गोश्टी जातात. पूण कंटिन्युअसली आमचे फॉलोअप CMA कडेन आसात. CMAन आतां तांकां डेडलायन ऑगस्टाची दिल्या, सो तेंचे कडेन ते डिस्कस करतलो टेंडर्स बाबा खंयचे उरल्यात ते. पयर कावंटिंगेचे एक दीस पयलीं हॉस्पिटला विशीं आमची मिटिंगूय म्हाज्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जाल्या. तेणी पर्सनली आपूण सायड इन्स्पेक्शनाक येतलो म्हणून. आता एक धक्कादायक बातमी. तळेवाडो म्हापशांतल्या इमारतीचो कॉन्क्रीट स्लॅब कोसळून 2 जाण जखमी जाले, जाल्यार 2 गाडयेंचे आनी 3 दुचाकींचे मोठे लुकसाण जाले. तळेवाडो म्हापशा 50 वर्सां आदल्या इमारतीचो कॉन्क्रिटाचो स्लॅब कोसळून 2 जाण जखमी जाल्यात, जाल्यार 2 कारंचे आनी 3 दुचाकींचे मोठे लुकसाण जाले. ह्या घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून कोसळिल्ल्या स्लॅबाचे कुडके कुशीक काडले. खूब वर्सां आदली इमारत आशिल्ल्या कारणान ती अत्यंत धोकादायक स्थितीन आसा. देखून लोकांनी इमारतीच्या सकयल गाडयो पार्क करच्यो न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. आता सकाळी 12 जावन 18 मिनटांनी कॉल आयले. तुरंत आमची गाडी टर्न आउट केली आमी. तो ड्रायव्हर ऑपरेटर श्री कांबळे बरे बेगीन फास्ट जाता तितले तो घेवन येयलो गाडी. गाडयेक आमकां ऑब्स्ट्रक्शन मातशें मेळ्ळें, तरी पण लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली गाडये सायडीक काडपाक. येयले आमी भितर येवन पळयता जाल्यार हांगा 2 गाडये हांगा भितर फसलेले. स्लॅब जो पडलेलो वयल्यान 2 गाडये आसले आनी 2 स्कुटरी आसले. सायडीच्यान ते डॅमेज जाला. आमी वयर वचून पळयलें जाल्यार ते कट करपाक मेळटा काय ना ते पळयलें आनी वयर वचून गेले. आमचे स्पेशल इक्विपमेंट आहा आमचे हायड्रोलीक, ते हायड्रोलीक घेवन आमी वयर गेले. वयर वयता जाल्यार ते बी आमकां वयर रावपाक डेंजर आशिल्ले. तुमी पळयतात आमचे बिल्डींग सारकी हे जाल्या डिस्ट्रॉय जाल्ली आहा. सो वयर वचून आमच्या फायर फायटर जे आसा तेणी आपले 20 घेवन वयर वचून ते मारां आसा ते शिकल्ले आसा ते कट केले. हायड्रोलीक कटर यूज करून ते कट केल्या उपरांत ते आमी सकयल उडोवन ते क्लियर केला. आतां एक स्लॅब उरला कट करपाचो. सो थंय वयर रावत जर न्हय आमी जाल्यार ते आमी पडपाची शक्यता आसल्या कारणान हांवें म्युनिसिपालिटीच्या मेंबराक कावन्सिलर जो आसा कांबळेकर ताका रिक्वेस्ट केला आनी PSIक रिक्वेस्ट केला की आमकां एक ते JCB अरेंज कर. ते JCBच्या बकेटान रावन हांव ते कट करूंक शकता.
आता वेट करतात JCB. सध्या बिल्डिंगची परिस्थिती कशी तरेन आसा? हांवें आतां दिसता जाल्यार ती बिल्डींग खूब जुनी आसा. तिचे स्लॅब्स बी सिमेंटाचे स्लॅब जे आहा ते पडलेले आहा वयल्यान. सो आनी एक तिचो भाग जो आहा तो सारको व्हेरी डेंजरस आसा. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आहा लोकांक जे कोण कामाक येता जावं कोण बिजनस करता तेंच्यांनी हे सायडीच्यान आपले गाडये जावं हे सायडीच्यान वचून रावचे न्हू. मजगती ही इमारत धोकादायक स्थितीन आसा म्हूण 2018 पालिकेक पत्र बरयिल्ले, पूण अजून मेरेन म्हापशा पालिकेन ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना म्हूण इमारतीचो धनी पुरुषोत्तम कोसकार सांगता. 2018 आम्ही म्युन्सिपाल्टी करून दिलेले की बिल्डींग डेंजर आहा तेन्ना ते भाडे करून ते नोटीस काडचे आनी भायर काडचे. म्युन्सिपाल्टीन कितें एक्शन घेवंक ना. ही जाल्यार तुमकां एक कॉपी आहा तुमकां जाल्यार तुमी सर्क्युलेट करूं शकता. 2018 पासून आमी कंटिन्यूस फॉलोअप करता. बिल्डींग डेंजर आहा कोणाकूच पडलेले नासले आनी भाडे करून सोडूंक तयार ना आनी कांय ना. सगळे प्रॉब्लम आहा. तेजे परत फॉलोअप घेतले तुमी वचून? फॉलोअप करताले आमी उरताले म्युन्सिपाल्टी बाबा कितें हेजे बाबा कितें नोटीस काडिना कितें आन्सर येतलो? काडया वांगडाच म्हापशाच्यो अश्यो खूब 10 बिल्डींग आहा तांकां बरोबर काडटले आमी अशें सांगलेलें आहा तेन्ना लेटर आहा तेंचे. आतां एका 2018 पासून लागल्या फाटी. आतां एका 2018 पासून हे बिल्डींग डेंजर आसा. तुम्ही लास्ट लेटर केन्ना केल्लें? ना लास्ट लेटर करून 2018 पासून फक्त तांकां वयताले विचारल्यार बाबा कितें करूं आडी करूं परत करूं काम. आमचे आमचं एक शॉप आलेले आम्ही ते 2021 पासून बंद केलं. ते बिल्डिंग मध्ये केन्नाय पडू शकता म्हणून आम्ही बंद करून आम्ही दुसऱ्या शॉपार शिफ्ट झाले. सो आता तुम्ही ब्लेम कोणाक करता हितून? कोणाक करतले कोणाक काय ना. बिल्डिंग काय ना पडले एक 50-55 वर्सां. 50-55 वर्सां. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शेवटचं संधीचं सोनं करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक. मडगावमधील मध्यवर्ती ठिकाणी आके येथील जुलिएटा कॉम्प्लेक्समध्ये अगदी परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपल्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. अत्याधुनिक प्रशस्त सर्व सुविधांनी युक्त असे 2 BHK 3 BHK फ्लॅट्स आणि कमर्शियल गाळे उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क करा. MS कजराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ऑफिस क्रमांक 2, मजला 3, कर्मा पीस एव्हेन्यू, ओल्ड बस स्टँडच्या जवळ, वास्को कोर्टच्या समोर, वास्को दी गामा, गोवा. फोन क्रमांक 70 20 98 55 77 किंवा 95 27 69 39 10. आर्किटेक्ट विराज देसाई, RCC कन्सल्टंट राजन रेडकर.